नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलाईन्स. वाघेरी सत्तरी दोंगरार मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल. राना खात्याची ऍक्शन. बेकायदेशीर झाडां मारल्यात म्हण केस. राना मंत्री विश्वजितान दिला बेकायदेशीर झाडां मारतल्याचेर खर कारवायचे आदेश. हायकोर्टाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर थळाव्या भाषेत जावचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीशाच्या परिषदेत उलो. मुख्यमंत्री सावंत परिषदेत वाटेकार. सेंट झेवियराक गोयचो साहेब म्हणप चुकीचे. हे वेलिंगकाराच्या वक्तव्या आड चर्चिल आलेमावाची पुलिशेत कागाळ. चर्चिल म्हणटा वेलिंगकाराक ओल्ड गोंया प्रवेश बंदी घालची. पणजे पीडब्ल्यूडीचे काम चलताना पोन्नो साको कोसळ्ळो. 33 केव्ही लायन डॅमेज. राजधानी काळखांत. राती उसरा मेरेन लायटीची पुरवण जाग्यार घालपा खातीर अधिकारी सुवातेर. एनजीडीच्या अर्दियाड कॅसिनो कारावेला पावली हायकोर्टात. सीआरझेड क्लिअरन्स ना म्हण कारभार बंद दवरपाची एनजीडीची ऑर्ड. याचिकेचेर चड करून सोमाराक सुनावणी. पंचायत वेंचणूक पक्ष पावड्यार नाका म्हणटा पंचायत मंत्री मोविन गुदीन. शिक्षीत समाज वावुरपी आनी तळागाळात वावुरप्यांक मेळपाक जाय संद. शिरसय पॅसेंजर बशीक ऍक्सिडेंट. पणजे सावन वाळपय वचपी बसीच्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल सुटिल्ल्यान बसीचो लायटीच्या खांब्याक धपको. 108 अँब्युलन्स पावली वेळार. आणि नॅशनल्स गेम्स आणि खेलो इंडियाच्यो गेमी गोंयांत जातल्यो. खेळा मंत्री गोविंद गावडेचे उतर. पणजेच्या स्विमींग पुलाचे 30 मे म्हळ्यार उक्तावण. वाघेरी सत्तरी दोंगरार मोठ्या प्रमाणात जावपी झाडांच्या कत्तलीची दखल घेऊन राना खात्यान कारवाई केली. बेकायदेशीर झाडां मारल्यांत म्हण केस. राना मंत्री विश्वजित राणे म्हणटा ह्या प्रकाराचेर राना खाते योग्य ती कारवाई करतले. दाणया वाघ आशिल्ल्या वाठारांत इको टुरिझमाच्या नावान प्रकल्प हाडीत जाल्यार सैमाची वाट लागतली म्हण राजेंद्र केरकार उलयलो. वाघेरी दोंगरार मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल जाता म्हूण कळटकच राना खात्याची ऍक्शन. राना खात्याचे अधिकारी दोंगरार पावले तेन्ना थंय रस्तो केल्लो दिसून आयलो. त्या रस्त्या वयल्यान राना खात्याची गाडी झाडां कापता थंय येवंक जायना म्हूण फातर घालून रस्तो आडयल्लो. हे काम पयलींच्यान चालू आशिल्लें अशें दिसून आयलां म्हूण राना मंत्री सांगता. आमचे संतोष कुमार जे APCCFR DCF मिस्टर वर्की हे सगळे फॉरेस्टाचे ऑफिशियल थंय गेल्ले सायटीर. तांणी पळयलां की वाघेरी हिलान जायते रोड नेटवर्किंगेन रस्ते बी केल्ले आसा. ते रस्ते खंय केल्यात तेजेर चवकशी करपाक म्हणून हांवें तांकां सांगलेलें आसा. अशें दिसून आयलें की हे काम पयलींच्यान चालू आहा म्हणून आमी RFO जो आहा तेणी आमकां कदाचित डिपार्टमेंटाक योग्य तरेची इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. हे केन्नाच्यान काम चालू आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर हांवें PCCFाक रिपोर्ट तयार करून दी म्हणून सांगलें. हो वाठार इको सेन्सिटिव्ह वाठारांत येता काय ना तें खंय पळयता. आमी ते जे रस्ते बिस्ते केले थंय सनद ना काय ना. त्याच बरोबर ते इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह झोन आहा काय ना ते सगळे चॅक करपाक आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. म्हाळदेय सेंच्युरीचो जो इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह झोन असल्यार फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्टा अंडर ते एक्शन घेतले. इको टुरिझम सारखे प्रकल्प करतले जाल्यार खंय योग्य परमिशन घेयात. आमकां वाघेरी हिल प्रोटेक्ट करूंक जाय, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करूंक जाय. त्याच बरोबर इको टुरिझम आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचेर जर कोणाक कितें करूंक जाय योग्य तरेचें परमिशन घेवन ती फुडें वचपाची गरज आहा. राना मंत्री विश्वजीत म्हणटा बेकायदेशीर झाडां कापतल्यांचेर राना खातें योग्य ऍक्शन घेतले. हांगा परमिशन जे ऑफिसरान सांगलां की कसलेच परमिशन नासले. आणि मुख्य म्हणजे कितें की हेजेर कारवाई डेफिनेटली जातली. योग्य ते ऍक्शन आमचे सरकार घेतले, डिपार्टमेंट घेतले.
पर्यावरण जाणकार म्हणटा वाघेरी वाठारात पट्टेरी वाघ आसा. प्रकल्पाच्या नांवान रानां काबार करूं नाका. ह्या पर्वताचेर पर्यावरणीय पर्यटनाच्या नांवा सकयल जो प्रकल्प येवपाचो आसा त्या प्रकल्पाक लागून हो पुराय वाठार जो आसा हो संकश्टान सापडटलो. कारण हो पुराय दोंगर जो आसा हो पट्टेरी वाघाचे दाणया वाघाचे नैसर्गिक स्थान आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हायकोर्टाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर थळाव्या भाषेतय जावचे म्हण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीशाच्या परिषदेत उलयतालो. कोर्टांनी थळाव्या भाषांक उर्बा दीत जाल्यार सामान्य लोकांचो न्याय व्यवस्थेचेर विश्वास वाडटलो म्हण मोदी उलयलो. दिल्लीत जाल्ल्या ह्या परिषदेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हजर आशिल्लो. साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया. तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो. लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा. साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है. हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है. हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है. इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा. सेंट फ्रांसिस झेवियराक गोयचो साहेब म्हणप चुकीचें अशें म्हणपी गोवा हिंदू रक्षा महाआघाडीचो निमंत्रक सुभाष वेलिंगकारा आड बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान कोलवा पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या. पुलिसांनी एक्शन घेवंक ना जाल्यार कोर्टांत वचपाची ताजी तयारी. वेलिंगकाराक ओल्ड गोंया वचपाक बंदी घालची म्हण तो मागता. सेंट झेवियर जो आसा ताका गोंयचो साहेब म्हणटा. आमचें म्हणणें आसा ताका गोंयचो साहेब म्हणप हें माणुसकीचे आनी राष्ट्रीयेच्या दृश्टींतल्यान रॉंग आसा. हें जावंक जायना. पोर्तुगीजांचें रक्षण करपा खातीर आपले सगळे हे चमत्कार जो पणाक लायता तो मनीस स्वतंत्र गोंयान आमचो गोंयचो साहेब कसो आसतलो. सो इन्सल्टींग टू गोवन्स. हांवें आज केस बरयल्या तेजेर पुलिशींत आनी हांवें आदोगाद काळा एडवोकेट राजाराव ग्रासियस तेगेलो ज्युनियरिंगा मदीं बरयल्लो आहा. आज हांवें सगळी सेक्शन घालून थिंगा हेजेर कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर दिल्या. जोरी तरी हे एक्शन तरी जायना जाल्यार हे एक्शन कोर्टांत मुगेली केस एडवोकेट राजाराव चलयतलो. हांव मागतां कलेक्टरा कडेन हे मनशाक ओल्ड गोवा वचपाचो बंद करपाचो. ताका ओल्ड गोवा वचोन दिवप ना. PI was not there. The PI has given it to the PSI, and the PSI has told me that he has to again discuss it with the PI, and thereafter he'll let me know whether they are registering or not. So I have told him that even if they are not willing to register it, to inform me so that I can move ahead and move to the court or move to the SP, right to the SP. So we will take the necessary action as and when it comes, as and when, whatever is needed. 100% we are condemning this, and we are a communal party. We don't provoke inter-caste or inter-religious warfare or nothing, something like that. Never. We want to live in peace and harmony. आणि म्हाका दिसता हो इश्यू फकत मेन इश्यू खंयचो जर डायवर्ट करपा हो इश्यू हायलायट करता आनी आमचे मदें सगळे धर्मा मदीं डिफरन्सीस क्रिएट करपा एक स्ट्रॉंग फोर्सीस वावरताय. वेलिंगकार RSSची विचारधारा घेऊन आयला म्हूण NCP म्हणटा. But is he going by the dictum of RSS from Nagpur? Because though he has come with a different sort of a cladding, he has come with, today he is speaking on a Jana Jagran Samiti. They have got Samiti called Desh Premi. They have Samitis, various outfit within the BJP outfit, though he is out of BJP, but yet he follows the dictate of Nagpur, which is Mohan Bhagwat, the chief, has said it. They want to make Akhanda Bharat. They want to make India
as Bharat, which is a Hindu state, which is next to impossible when we have embraced. आजच्या मोदीन म्हाका दिसता कितेंय तरी आहा ताचो एक कितेंय तरी एक प्लॅन आसा की आमचे गोंय फूट घालपाक व आमच्या क्रिस्तांवाच्या हिंदूच्या आनी दुसऱ्या जातीच्या भावांचे मोदे फूट घालपाक आनी हे मुखार खंयचे हेजेर मुखार व्हरपाक म्हाका दिसता वयर काडटा तुमी कितले हुशार अशें दाखयता वॉट इज युअर प्लॅन इन फ्युचर प्लॅन तर कितेंय तरी आसतलो टू डिस्टर्ब एंड क्रिएट समथिंग एल्स इज इट दॅट हे भाशेन जावपाक जायना वेसावचो पंच रॉकी जीन आणि पॅरिशनर्स वेलिंगकारा आड कोर्टात वचपाचे तयारेत. की जर तर हो तर स्टेटमेंट विथड्रॉ करना आमी तेजें डिफॉर्मेशन ऑनरेबल हायकोर्टान घालपाक आमची तयारी चलता आनी हेच्या बरोबर आमी सीएमाकूय गोंयच्या सीएमाकूय सांगूंक सोदता की हें तरी वाठारान जालां तेजेर तुजो एक स्टेटमेंट ना. हे जे कितें चल्लां ही जी चळवळ चल्ल्या वायट जे कितें चल्लां आमच्या गोंयांत तें बंद जावपाक जाय आनी आमी अपील करता ऑथॉरिटीजा लागीं की हें बंद जावपाक जाय आनी तेजेर सामकी स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पीडब्ल्यूडीच्या सिवरेज कामातल्या घाळपणाक लागून राजधानी पणजी शेनवारा सांजे काळखांत. नेवगीनगर पेट्रोल पंपा लागसार पीडब्ल्यूडीचे काम चलताले. थंय पोन्न्या साकवाचो स्लॅब कोसळिल्ल्यान लायटीची एक 33 kV केबल लायन तुटली. दुसरी खंय साल्वार जाली. राती उसरा मेरेन विजेची पुरवण जाग्यार घालपाचे यत्न चालू आशिल्ले. हांगा नेवगीनगर पेट्रोल पंप आसा पळय ते सायडी सिवरेज काम चलतालें आनी एक ओल्ड कल्वर्ट तेजे पयलो जो स्लॅब आसलो तो कोसळ्ळो 8 मीटर लांबेचो आनी तेच्या पोणा आमची केबल आसली दोन मेन केबल आसा 33 kV वीच आर फिडींग सप्लाय टू होल ऑफ पेंजीम एंड सरावंडींग. त्यातली एक केबल टोटल डॅमेज जाली दुसरी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डॅमेज पण आम्ही ती लकीली सेफगार्ड केली आता विथ हेल्प ऑफ सिवरेज पीपल. तर हे काम सिवरेज चलताले सिवरेजचे आमचे इंजिनियर रोकडे चेतन कुट्टीकर संतोष सायटी पावले आम्ही आयले आणि ती दुसरी केबल सेफगार्ड करून हाफ ऑफ पेंजीन सप्लाय रिस्टोर केला उरलेले आम्ही आणि 2 ऑर्डर्स रिस्टोर केले आणि डॅमेज सप्लाय केबल तो ओव्हरनाईट आम्ही रिपेअर करून घेतले पण सप्लाय टू पेंजीम विल बी रिस्टोर्ड इन अनदर 2 years ऑल पार्ट्स. 50% आम्ही आता रिस्टोर केल्या 50% आम्ही लेट नाईट पर्यंत चालू करतो. सीआरझेड क्लिअरन्स मेळसर कसलीच ॲक्टिव्हिटी करू नाका म्हण एनजीटीच्या अर्दी आड कॅसिनो कारावेला हायकोर्टात पावली. सीआरझेड क्लिअरन्स ना जाल्यार फ्लोटेल आनी कॅसिनो चालू करू नाकात म्हण एनजीटीच्या स्पेशल बेंचान ऑर्डर काडिल्ली. कायद्या प्रमाण 12 नॉटिकल मायल्सा भितर कॅसिनो बोट चलयता जाल्यार सीआरझेड क्लिअरन्स जायच. कॅसिनो कारावेलाच्या याचिकेचेर हायकोर्ट चड करून सोमाराक लक्ष दितलो. पंचायत वेंचणूक पार्टी लायनीर नाका म्हण पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन स्पश्ट केला. तो म्हणटा शिक्षीत समाज वावुरपी आनी तळागाळांत काम करप्यांक संद मेळपाक जाय. चिखले ते वास्को रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाचे उक्तावण करपाक गेल्ले कडेन मॉविन पंचायत वेंचणुकेचेर उलयलो. तो म्हणटा पयलेच खेप दाबोळे आनी वास्को मतदारसंघान बरो ताळमेळ दिसता. उदरगतीची कामां खंय बऱ्या तरेन पुराय जातली. स्पष्टीकरण दिवपाक सोदता. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फायटींग पंचायत इलेक्शन ऑन पार्टी लायन्स. वी वील फायट इट. वी वील अलाव द पीपल टू फायट ऑन इंडिविज्युअल बेसीस. सारखे सकयल्या पावंड्यार ग्रासरूट लेवल you find and it's always difference of a few votes. As I always say, I never take sides. Jiktahi tohi mazo, harta tohi mazo. I don't want that to happen. Let people, as I said, choose good educated people, good social workers. बरे लोक तिंका सुरवात जावन दी जे कितें तरी लोकांचे केन्ना कितें बरेपण केलें आहा तांकां इलेक्ट करून दिवन दिनी एंड इट इज गोइंग टू हॅपन. दाबोलीम एज वेल एज वास्को. मोर इम्पॉर्टंट दॅन द वर्क हांव इतलें सांगपाक सोदतां. हांगा आमचे मान्य आमदार आसा दाजी सलकर. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता इतलें बरें कोलॅबरेशन बिटवीन दाबोलीम एंड वास्को. दीस इज द बिगस्ट पॉझिटिव्ह सायन फॉर गुड डेव्हलपमेंट, हेल्दी डेव्हलपमेंट, इन्क्लुझीव डेव्हलपमेंट, कॅरिंग एवरीबडी टुगेदर. ही एक मेसेज वयता. आमी दोगांय आमदार आसा. आमी इलेक्शना पयलेच आमी ठरयलें आमी बराबर काम करतले. आमी पयलेंय सांगलां की आमचो वास्को विकास जावपाक जाय आनी वास्को विकास जावपाक जाय जाल्यार खंय तरी सगळ्यां मदीं कॉर्डिनेशन आसपाक जाय.
आणि इवन हांव आमदार आसचे पयलीं हांवें सांगिल्लें की आमी कॉर्डिनेशनान नवीन सराक लास्ट टायमूच हें घेवया तें तांकां एक्सपिरियन्स आसा तांकां खबर आसा कशें कितें करपाचें सो खंय तरी तांचें गायडन्स घेतलें जाल्यार आमकां खुबश्यो गोश्टी सोंप्यो जातल्यो आनी तेच सगळें करून म्हणजे CMान आमचो PWD मिनिस्टर आनी सगळ्यांनी आमची मेहनत तर आसाच पूण सगळ्यांचे एक जोड पावलांक म्हणटा तें आज लोकांक जाय तशें तांचो डिमांड आशिल्लो तो आज पूर्ण जाता. पर्यटन खात्याच्या सर्व्हिसांचे सोमाराक उक्तावण जाता. स्पिरिट ऑफ गोवा फेस्टिवला वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जाहीर केले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, TTAG, GTDC, मुखेल सचिव उक्तावण सुवाळ्याक आसतले. वॉटर स्पोर्ट्स हॉटेलवाले आनी शेकवाल्यांकय हाचो फायदो जातलो. Minister Dr. Pramod Sawant, we are inaugurating the online system in the presence of our Chairman Goa Tourism and the Chief Secretary and other bureaucrats, and the TTAG I think also is invited. So online system will be a part of ease of doing business for many people who are in the hotel line, water sports and other allied activities, whether it is shack or other things, where registrations will become very easy for them using the online medium. We are trying to do on end-to-end services so that every document which is produced through the system gets through a DigiLocker and त्याला end-to-end certificate पण system मधून मिळणार. So we are properly stopping the hassles of he coming and meeting any official or any person, so he can do his business more than coming and doing after licensing. As we take this start, we will also be following the right to time-bound service act, and we will ensure as per the act, if the services are not provided online, it will be as deemed approval. So services कोण ऑफिसमध्ये त्यांना करून देणार नाही, we will consider as deemed approved. The department will not have any say after that. Before that, they can ensure that those are cleared and given to them under ease of doing business. शिरसय पॅसेंजर बसीक एक्सिडेंट. पणजे सावन वाळपय वचपी बसीच्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल सुटिल्ल्यान बसीचो लायटीच्या खांब्याक धक्को बसलो. ह्या एक्सिडेंटांत खुबशा पॅसेंजरांक मार बसला. 108 ॲम्ब्युलन्स रोखडीच पावली आनी जखमींचेर उपचार केले. हॉस्पिटलांतल्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बसींत ड्रायव्हर, कंडक्टर आनी 17 पॅसेंजर आशिल्ले. आमी आसा आयज TV गांवा हांगासर आनी हांगासर पणजेसून वाळपय बस वयताली ती आउट ऑफ कंट्रोल वचून एका खांब्यार धक्को दिलो आनी बसीन आसलेल्या पॅसेंजराक 4-5 जाणांक मायनर इंजरीज जाल्ल्यो आसा आनी तांकां हॉस्पिटलांत आतां उपचाराक व्हेल्ले आसा. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दाग फोण्या तिस्का वयल्यान कवळ्या वचपाच्या रस्त्यार फाटलीं 6 वर्सां जालीं सिवेजीच्या नांवान रस्तो खणप चालूच आसा. 6 वर्सां जालीं कामूच सोंपना म्हण आपाच्या सुरेल तिळवेन इशू काडला. कवळेचो सिवेज प्लांटूय तसो ल्हान, फोण्याकारांक ताचो उपयोग जावचो ना अशेंय तिळवे म्हणटा. पावस लागीं तेकलो लोकांक ह्याय पावसांत त्रास जातले म्हण तो उलयलो. 6 वर्सां जालीं हें काम पेंडींग आसा आनी दर वर्सा हांगा परत खणप जाता. लोक सामके बेजारल्या धुल्ला खातीर येवपा वचपाक त्रास जाता. लोकांक हांगा खड्ड्यांतल्यान सगळें वचचें पडटा. ट्रॅफिक कंजेशन जाता. हे सगळे प्रॉब्लेम आमकां दर वर्सा 6 वर्सां जालीं आमकां भोगचें पडटा. पावस लागीं पावला आनी पावसान परत लोकांचे हाल जातले. खंयचोय पब्लीक रोड जून ते सप्टेंबर पर्यंत तर खणपाक बंदी आसता. दर वर्सा कलेक्टर हेचेर बंदी घालता. तरी आसतना आतां पावस तेकला आसतना हें परत काम चालू करून आमकां फोंडेकारांक आनी सगळ्यांक जो रस्तो वापरता तांकां त्रास करपाचें कारस्थान हें सिवरेज कॉर्पोरेशन फाटलीं 6 वर्सां जालीं करीत आसा. कवळेचो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हो सामको बारीक आसा.
जो फूल फोंड्या खातीर कॅटर करपाक शकना. 3 सिवरेज प्लांट फोंडेचे येवपाचे आशिल्ले ते आतां बंद करून कोवळेच्या प्लांटार धाडटा. हांगासर याद कळटा की सिवरेज कॉर्पोरेशन हें फूल मॅनेज करपाक सामकें अपयशी थारला आनी हेजो त्रास आमकां फोंडेकारांक सदांच भोगचो पडटलो. आतां हे जे पळय आतां नव्या परत आतां तेंच्यांनी बॅरिकेड घालून हें खणपाक हें सुरू केल्लें आसा तेन्ना म्हाका दिसना हें काम तेंगेलें पावसा पयलीं कंप्लीट जाता. म्हणजे आतां फ्रेश हें आतां खणटा हांगासर आनी तेच्या पयलीं कोर्टा कडेन दागान तशेंच हेर काही गजाली कडेन म्हणल्यार ते फोडून दवरला आनी तेंचें आतां काम तें चालू आहा सद्याक. म्हाका दिसता हे सगळ्यांचो जो त्रास आहा हो फोंडेकारांक तशेंच जे हांगा मडकय यो वच करता फोंड्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक भरपूर त्रास जाल्या हेजे. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. लोकांच्या समस्यांचे समाधान करपा खातीर गोंय पुलिशेन समाधान म्हण खासा कार्यावळ सुरू केल्या. ही खंय डीजीपीची संकल्पना. प्रत्येक शेनवारा जिल्लो मुख्यालयांत सिनियर पुलीस अधिकारी लोकांचे प्रश्न आनी गाराणी आयकून ताजेर उपाय काडटले. कायदो सुवेवस्थे विशींच्यो चडांत चड समस्या जाणून घेवन त्यो जाग्यार घालपाचो खंय पुलीस यत्न करतले. न्यू एक कॉन्सेप्ट काढला आमचे नवे डीजीपी सर जसपाल सिंग साहेबान की एवरी सॅटर्डे मॉर्निंग सेशन आमी पब्लिकाचे जे कागाळे आहा ते आयकून घेवपाचे आनी तांकां मार्गदर्शन करपाचें लिगल कितें जाता इलिगल सो वॉट एवर ऑफेन्स घालपा जाल्यार ऑफेन्स घालपाचो. समज तेंच्या भितर बारीकशें कितें आहा जाल्यार ते सॉर्ट आवट करपाचें. कित्याक बरेचशे लोक हेवटेन तेवटेन धांवता मागीर ताका लागून हो कॉन्सेप्ट स्टार्ट केला. सो एवरी सॅटर्डे लोकांचे कितें कागाळे ते मॉर्निंग सेशन. अदरवायज आमचें चालूच आसता वीकभर आसता केन्ना येयलें जाता तशें कांय ना. बट कोणाक आतां हॉलिडे मेळना जो सुटेर आसता आयज जो हॉलिडे आसता ते दीस येवपाक सोदता आनी आपले प्रॉब्लेम सांगपाक शकता. एका दिसता की पुलिसांनी आपले सारको न्याय दिवना किंवा आपल्या सायडीन कोण आयकून घेयना त्यांनी येवपाक जाता. सो आमी ते एनालाइज करतले तेंची कंप्लेंट्स आनी टेक लीगल एक्शन. इतना हमारा सीनियर हायरार्की, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम एसडीपीओ एंड अबव, खासकर एसडीपीओ लेवल पे, क्योंकि वो हमारे कटिंग एज ऑफिसर्स होते हैं जिनका जुरिस्डिक्शन 3-4 थानों के ऊपर रहता है. द मोमेंट इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द सीनियर हायरार्की, उसका सोचने का नज़रिया बनता है और हम उसको नेसेसरी एक्शन या डायरेक्शन उसमें क्या देनी चाहिए वो हम दे पाते हैं. आपकी प्रॉब्लम्स चाहे आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ है या एरिया से बाहर कोई है. आपने देखा होगा कई बार हमारे पुलिस स्टेशन में बहुत इशू होता है. आप जाते हैं, नहीं जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल उतने तक ही वो रुक जाते हैं, नहीं ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, आप जाओ कान को ना जाओ, कान को ना जाते हुए नहीं ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, आप यहाँ पे जाओ. तो जब हमारी सीनियर हायरार्की इसमें इन्वॉल्व होगी, एसडीपीओ लेवल ऑफिसर्स होंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे, तो इस तरह के जो छोटी मोटी इश्यूज़ होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे. नॅशनल गेम्स आनी खेलो इंडियाच्यो गेमी गोंयांत जातल्यो म्हण खेळा मंत्री गोविंद गावडेचें उतर. खेळा खातीरचो गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालून चडश्यो नॅशनल गेमी गोंयांत हाडपाक आपूण यत्न करतलो म्हणूनय गोविंद उलयलो. फातोड्डा स्टेडियमय जाग्यार पडटा म्हूण गोविंद सांगता. 30 मे म्हळ्यार पणजेच्या स्विमींग पुलाचें खंय उक्तावण जातलें. नॅशनल गेम्स गोंयांत जातल्यो, खेलो इंडिया गेम्स गोंयांत जातल्यो हे हांव गोंयकारांक एश्युरन्स. फातोड्डा स्टेडियमाचो स्टेटस कितें आसा सध्या? एक गोष्ट कशें आसा, जो पर्यंत खेलो इंडिया केन्ना डेट कितें फिक्स ना, अजून डेट फिक्स जावना. हें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पळय तें आमकां जाग्यार घालपाक जाय. बेश्टें तेंचें कितें सांगलें, जीब काडली जीब लायली ताळ्याक तें जायना. आपल्या भितर पयलू आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा पळय न्ही तें रेडी आसा काय कितें. फाल्यां ताका एक उतर आमी घालता, तें उतर नेगार वचपाक जायना. म्हजें उलयता तें आमकां करून दाखोवपाक जाय. जें कितें कमिटमेंट आमी गोंयकारां खातीर दितले तें आमकां करपाक जाय. पण नॉट ओन्ली द नॅशनल गेम्स, नॉट ओन्ली द खेलो इंडिया गेम्स, वी आर गोईंग टू गेट अ मॅक्झिमम नॅशनल टुर्नामेंट सुद्दां गोंयांत काडपाची म्हजी तयारी आसा. फातोड्डा स्टेडियमाचो स्टेटस कित्याक तुमी फाटीं तांकां इवन थोडो जालें मरे, आमी ग्रावंड क्लीन जालो, सगळें स्विमींग पुलाचें काम म्हाका दिसता काल परच्यान सुरू जाल्लें आसा. विशयच कांय ना, इट इज अ टार्गेटेड काम, टायम बाउंड काम बस. आता फाटल्या स्विमींग पुलान तुम्ही भेट दिली जाल्यार स्विमींग पूल केन्ना तेजो अपडेट कितें? आमी सांगलें मरे 30th मे म्हळ्यार हांव ओपनिंग करता. तेच्या पयलीं 30th मे. ओके. आज जे दीस थंयचे प्रामुख्यान खंयचे खंयचे टीटी बॅडमिंटन आनी स्विमींग.
स्विमींग तुम्ही आनी ऍड करपाचे म्हणून तुम्ही ऑलरेडी सो बाय ऑगस्ट सप्टेंबर म्हळ्यार दुसरी मे सुरू करता. पूण जेन्ना तुमी इवन स्विमिंगाचो एक येयलो की कोचाचो सो कोच म्हणटा तुमी गोंयांत तसो ना काय कशें कितें तसो आमकां जाय तसो आमकां अजून मेळ्ळो ना. गोंयांत ना म्हणटा तुमी सो तुमी भायल्या स्टेटींच्यान खंय अप्रोच हे सगळे बाकी सुद्दां कोच सुद्दां ते भायलेच आसा न्ही, दे आर नॉट अ गोंयकार्स. बाटीकार चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशनान ब्रेस्ट स्किनिंग कॅम्प दवरिल्लो. बायलांक स्वयंपूर्ण करतले जाल्यार तांची भलायकी म्हत्वाची म्हण दोतोर केतन भाटीकार ह्या वेळार उलयलो. बायलांनी स्वताच्या भलायकेचेर लक्ष दिवपाकच जाय अशेंय तो उलयलो. ह्यो मेळटा ब्रेस्ट कॅन्सर हे कॉमन जाल्ले आसा आतां आमचे फूड इंटेका खातीर म्हणा आनी केन्नाय यू शूड ऑलवेज चॅक ऑफ की बाबा खंय घटसाण आसा खंय गूट येता ताका आमी इग्नोर करना आसतना जाता तितल्या बेगीन एक मॅमोग्राफी करून घेवचो ह्या दोतोरांक मेळचें आनी हातूंत लसपा सारकी कांयच गजाल ना. म्हाका दिसता एक स्क्रिनींग ही आफ्टर द एज ऑफ 30 इज अ मस्ट थिंग आनी आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू द इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशन, मनोज केणी, बालकृष्ण सिरसाट and especially Siddhi Parulkar for giving this opportunity आणि टू रीच पीपल ऑफ पोंडा. हांव परत तुमकां रिक्वेस्ट करत जशें तुमी म्हटलें की कास्ट बॅरियर येवपाक जायना त्याच प्रमाणे कास्ट रिलीजन बॅरियर येनासतना असले कॅम्पाची आमकां 8 दिसाची गरज ना. तुमी आमकां सांगलें आमी 12 वरान हे आमची नेटवर्क इतले स्ट्रॉंग आसा की आमी आयज तुमी 50 म्हटल्यार वी आर 101% शुअर की वी वील क्रॉस मोर दॅन 100 आणि तुम्ही आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिवत रावा. आमी फोंडेकारांक हाडून ही ऑपॉर्च्युनिटी दिवत रावतले कारण आमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा आणि जेन्ना आमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा वुमन हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट देन एम्पावरींग देम बिकॉज इफ हेल्थ इज बॅड यू कॅनॉट एम्पावर एनीवन. द स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल पणजे चालू आसा. गोंयच्या जायत्या डिस्टिलरांनी ह्या फेस्टिवलांत वांटो घेतला. 3 दिसाच्या ह्या महोत्सवांत गोंयचे वेगवेगळे पारंपारीक कार्यावळी जातात. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन महोत्सवाचे उक्तावण केले. The Spirit of Goa Festival open. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.